आम्ही असात धारगळ पंचायतीकडे असत आहे. आयज पेडणे वाठारांतल्या 4 पंचायतीन ग्रामसभा 4 ते 5 पंचायतीन ग्रामसभा जाली. धारगळ हांगा सन्मानाचो विशय आयलो. काही जाणांक सन्मान जाय, काही जाणांक सन्मान नाका. मोरजी पंचायतीन अनेक विशय आयले. तातूंत डेव्हलपमेंट आसा आणि रस्त्याचे बोर्ड लायतात आणि त्याच बरोबर विकास कामाचे आणि उदकाचे प्रश्न हेर ते प्रश्न ते थंय आयले. आणि त्याच बरोबर मांद्रे ग्रामपंचायतीन जे विशय आसात ते गार्बेज, गटार, त्याच बरोबर हिल कटिंग जे सुरू आसा त्या बद्दल सुद्धा थंयसर ग्रामसभा जाल्या आणि बरेच जे ग्रामसभेत बरेच विशय गाजलेले आसात. आसोळणा जाल्ल्या स्पेशल ग्रामसभेत वाठारात आशिल्ल्या तळ्यांची जतनाय आणि उदकाच्या प्रश्नावयल्यान चर्चा जाली. उदका आमगेली गरजेची वस्त. सो ही ग्रामसभा स्पेशल आम घेयल्या की आमचो आदल्याची उदकाची थोडी सांबाळ करपाक आनी आमच्या आसोलनाक 3 तोडी आसात. ती म्हणल्यार मोडल्या तोडे, पातशा बांद आनी मिशना हाट. आदल्या तेंपार ही तोडी आमी सांबाळटाली. भोमा जाल्ल्या ग्रामसभेत रोड वायडनिंग इशू वयल्यान बोवाळ. आमची ग्रामसभा आयज प्रामुख्यान आमचो मेन इम्पॉर्टंट आसा नॅशनल हायवेचो. एज पर डिमांड बाय पब्लीक लोकांचे तेंचें म्हणणें आसा की EIA रिपोर्ट घेया पयलो आनी EIA रिपोर्ट तो रॉंग आसा. कित्याक आमची ट्रेडिशनल तळयो ह्यो तेजेर दाखयल्या पूण जेन्ना एक्विशन करता तेजेर कांयच दाखोवना. तो रिपोर्टूच समज जर रॉंग आसा जाल्यार नॅशनल हायवे जातलो कसो असो तांचो डिमांड आसा. त्या डिमांडा प्रमाणे तेंचें कितें आसा तें बरोवन घेतलां तें आमी धाडटले. नॅशनल हायवेक धाडटले, नितीन गडकरीक धाडटले आनी गोवा गव्हर्मेंट नॅशनल हायवेक धाडटले. ते कितें म्हणटा तें पळयतले, तांचो रिपोर्ट कसो येता तो जे ग्रामस्थान मांडला ते आमी फॉरवर्ड करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.